रोयता हांव सारकें विचप करूंक. आनी वाव कितलें म्हत्वाचें आमचें विचप जाता. दर पसंती आमची म्हाका दिसता आमी रोयलेलें बी कशें जाता. आनी दर बी आमी रोयता कसलें पूण पिकावोल हाडटा. जर तें बी वायट जाल्यार पिकावोल वायट जाता न्ही, वो पिकावोल जायना. आनी जर तें बरें जाल्यार आमकां बरी पिकावोल जातली. पूण तुवें रोवपाक जाय लुंवच्या आदीं. म्हणटच हाची सोजमोनी आमची पसंती बरी आसूंक जाय. आमको सारको परिणाम मेलच्या आदीं. आनी हांव चिंता की चडशे आमी दिसाक 100 आनी निर्णय घेता. थोडे मातशे ल्हान आसत आनी थोडे तूं जाणय तुज्या जिवितांत तितलो प्रभाव हाडपाक न्हय, पूण थोडीं जावं येता फुडार बदलपी निर्णय. आयज सकाळीं म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय मनाची स्थितीचे पसंती वयर. आनी आमी मनाची स्थिती विचूंक काडटात. आमची मनाची स्थिती अशीच न्हय. आमकां गरज ना आमी उठ्ठोच रावंक आनी पळोवंक आमकां कशें लागता तें. आमची मनाची स्थिती आमी जेता घेवन ती आमच्यान विचूंक जाता. तुज्यान नीट रस्तो घेवं येता. तूं घोडयेक वांकडो तो घेता, कारण जे परी तुजें वाडप जाला वो ज्यो वस्तू तुज्या जिवितांत जाल्यात वो केन्नाय आमचो सदांचो स्वभाव घोडयेक ना ते वस्तू थंय वळत. पूण तुज्या नीत मार्ग वचूं येता, विचूंक जाता तुज्यान. आनी एक बरी वस्त नितायची पसंती केल्यार कित्याक रोखडीच तूं न्हय फकत तुजे भोंवतणी आसात तांकां खोशी करताय, पूण तूं वाडयताय तुजी स्वताची खोशी. आनी जायते तरेच्यो मनाच्यो स्थिती आसात जाचे वयर म्हज्यान उलोवंक जाता. म्हाका आयज मुखार घालूंक जाय धीरपण भिरांतीचे बदलेक. देवान आमकां भिरांतीची उर्बा दिवंक ना, ताका नाका. आनी बिजूड, लोचेस्त, ओस्कोत, रोडकुले, भियेल्लेले आनी निराशी जिवेत जियोंक ताका जाय आमी धीर आनी शूर आनी घोट जाल्ले आनी भियेना जावंक नव्यो वस्तू करूंक. म्हाका दिसता देवाची भुरगीं म्हूण आमी चूक करूंक पासून भियोंक फावना. म्हाका दिसता जायतींच लोकांक भायर सरोन हांव नव्यो वस्तू करूंक तोजवीत करिना. ती पयलींच चिंतात आनी तोजवीत पासून करच्या आदीं सगल्यो वस्तू ज्यो जावंक शकता ती सुफल जायना तर. आनी हांव चिंता जर तूं जाणय देव तुजो कितलो मोग करता तो, तुका सोजमता खरेंच तो कितलो मोग करता जाल्यार तुज्यान जी येता सुफल जायना ते भिरांती सोडून की रोखडीच तुका मेकले करता तोजवीत करच्याक. ह्या सुमारान जायतेच पावटी हजारांनी लोकां सामकारां हांगा वयर म्हज्या शिकोवणेंत फॉल्स क्रांत आयले आनी लोकांक सांगलें अमकेच वाच आनी जें हांव वाचता ताका सोजमोनीच मेलो नासली. बरें, वय ताची म्हाका परवा ना. आमी मनशां, आमी सदांच सगलें करिना. जर आमी एकामेकाचेर प्रभाव घालूंक बंद केल्यार आमच्या गोदयेक एकामेकाचो मोग करूं येता. आमेन. दुसरी समोर 30:19 आयज स्वर्गार आनी संवसारांत तुमचे विरुद्ध गोवायकी दिवंक हांगा उलो करता जिवीत मोमोर. आनी म्हाका म्हणूंक जाय सगळीं जिवितान आसा तें तो जिवीत विचून काडटाय आनी अशें तूं आनी तुजी सोंसूत. हांव सोजमता की तुमी थोडीं जिवितान येदोशेर आसात आनी म्हाका अशें दिसता हें म्हज्या काळजान आसा की थोडीं हांगाच न्हय जायत कोणें पसंती केल्या पळोवन वो प्रोग्राम आयज टॅलिव्हिजनाचेर तुमी तुमच्या जिविताचे येदोशेर आसात जूंय तूं कितें नवी दादीक फुडो करता. जायत तुज्या जिवितान कितें पूण कोबार जायत आयलां आनी आतां तूं नवी दादीक फुडो करताय आनी भिरांत सदांच आमचे विरुद्ध येता आनी नवी दादीक फुडो करतोस. तूं एकलोच न्हय, दर पावटी तूं कसली तरी उदरगत करूंक तोजवीत करता. तुका खात्री आसा की सैतान तोजवीत कोत्तलो तुका बेकणावंक. ते तरेन तो लोकांक आडायता मुखार सरोंक. आनी धीरपण भिरांत ना म्हूण येना, पूण धीरपण खरेपणी मुखार वचोंक भिरांत फुडें आसतना. म्हाका नाका तुवें तें विसरोंक. तूं बिजूड न्हय, तूं भित्रो न्हय कित्याक तुका भिरांत दिसता म्हूण. पूण आमी भित्रे जाता जेन्ना भिरांत आमचेर ताबो घेता आनी न्हय पाटलाव करूंक फुडारपण पवित्र आत्म्याचें. देव आमचे भिरांतींतलो निवारतलो आनी ताच्या बरे कशेन आमच्या जिवितान. जोशवाच्या पुस्तकान आमी पळयता एक मनीस जाका एक चिंतूंक जायना तसलो व्हड वावर देवान करूंक दिल्लो आनी तो एक म्हाका खात्री आसा ताका दिसो जर तुका केन्नाय तुज्या जिवितान जियोंक जाय पवित्र आत्म्याच्या फुडारपणा खाल तुवें सोजमूंक जाय की देव आपूण पासून करिना अधिकार आसलेल्या लोकांक वो जी तयार आसात करूंक तांकां सांगलां पळय तें देखून तें करूंक भावार जाय.
आनी भावात मुझशे तूं भायर सोदताय तुज्या काळजान आसा ते बुन्यादीर आनी न्हय तुजे परिस्थितीन आसा ताचेर. आनी हांव आयकोता ती कांताना जी आमी केन्नाय म्हणटा आमी बरें सगळे वेळ आयकोता पूण केन्नाय म्हाका हांसो येता वस्तू ज्यो हांव गायता हांव भावार्थान न्हय नोदरेन चलता भावार्थान न्हय नोदरेन चलता हांव. आनी उपरांत हांव चिंता म्हाका चिंतूंक येता कितली खरेंच हें कोत्ता व्हडले भाग भावार्थां आमी चल्ल्यार आनी आमचे परिस्थिती प्रमाणे आमकां जियोंक पडना जाल्यार जिये तुज्या काळजान आसा ते पोरी जिये तुज्या काळजान आसा ते पोरी. म्हाका चिंतूंक जायना जोस्वाक कितें बोगलें मोसीस मोरतोस आनी देवाक म्हणटोस आतां तूं ह्या लोकाक पासायलेल्या जाग्यार वतलोय. पुना जावन तुका भिरांतीन गिरासलोलो आनी देवान ताका एक आज्ञा दिली जाचे वयर आयज सकाळीं आमी उलयताले जे आमकां सगल्यांक आसा थंय तान आसोंक जाय थंय वतले. आनी आमी पळयतले जोस्वा 3 नवी दादी विशीं भिरांत दाखोवची शिवाय आमी नवी दादी सगळे खुशाल जावंक जाय. तुमकां कितल्यांक जाणांक दिसता की तुमी जिवितान नव्या स्थानान आसात म्हूण? बरें म्हाका सारको पळयतोच लोक मेवला दिसता. म्हाका दिसता सारको निरोप सारक्या लोकांक. आमेन. जोशुआ 3:4 हांव आतां मुखार वेता वाचूया वर्स 1. जोशुआ सकाळीं फुडें उठलो आनी भायर सरलो. ती सुवात जी ती आसली म्हाका तें म्हणूंक आवड लागता देखून हांव तें म्हणिना. म्हाका तें म्हणूंक आवड लागता. सॉरी. म्हणटोच ताणें तो जागो सोडलो. ती जॉर्डन गेली आनी नदी उत्तरेच्या आदीं ताणें थंय पेन्ने केले 3 दिसांक. आनी 3 दिसां उपरांत अधिकाऱ्यांनी मोलार वचोन असलो हुकूम दिलो लोकांक जेन्ना तुमी पोलेतोस सर्वेस्पराच्या तुमच्या दोन्याच्या कोराचे आकपेत घेवन वेतात लेवेच्या कुलेच्या यादनीक तुमी तुमचो जागो सोदचो आनी तिचे पातल्यान वेचे. आतां आमी एक व्हड खबर करतल्या ह्या आका वयर आयज आनी थोड्यो वाट जांतून देवान लोकांक मुखार वेलो पोरण्या कोरा खाला. आर्कान आसले देवाचे बिराद, आर्कान आसले देवाचे उतर, आर्कान आसले देवाची खोशी. आनी देखून ती खरेंच म्हणत पळय तूं नव्या जाग्यार वेतेले आनी तुमी सुरक्षीत थंय पावतले आनी सगळें बरें जातलें. तुमी एक वस्त करीत तर आनी तें आर्काक तुमी रावल्यार म्हणजे तुज्या जिवितान देवाच्या वेलाक राव आनी तुवें तें आर पळयतोस सुरू कर वचोंक उपरांत पाटल्यान वच ते आर्क. सादेपणी थंय म्हटलां देवाचो पाटलाव कर. आनी हांव जाणो हें सादें भुरग्यापणांत दिसता पूण स्वतान आनी खरें जर लोक फकत धीर आसत तर देवाचो पाटलाव करूंक आपल्या स्वताच्या जिविताक लागून तुका नेटाचें भोव बरें जिवीत मेवतलें. सगल्यांकूच तूं कोत्ताय तें बरें लागचें ना, सगल्यांकूच तुजी पसंती आवडची ना, तुका सदांच मेवची ना उत्तेजन आनी ताल्यो. तुवें सुरवात करतोस पूण देव तुका आपली शक्ती दाखयतलो. तूं धीर घेवन ताचो पाटलाव करीत आनी न्हय लोकांचो. कोणाच्या नामेन म्हणूं येता तरी तुजे आनी ताचे मदें एक जागो सोडूंक जाय. वर्स 4 2000 अंतर दवरात. तिका चड लागीं वचोन नाका. ती तुज्यान आर्क पळोवंक येता. खंयची वाट धरची तें तुका कळचे खातीर. आनी हांव नकली कित्याक ही फुडलीं उतरां म्हाका इतलें म्हत्वाचें. म्हाका तें आवडटा. हे वाटेन तुमी आदीं केन्नाच वचोंक नात. म्हाका हें आवडटा कारण म्हाका दिसता कितलोसो लोक म्हाकाय धरून आमी सोदां बरी सुवाताचेर पावतात आनी आमी थंय पावोंक ना आनी तशें करूंक ना. आमी तें करूंक ना. आमकां त्या विशीं अनुभव ना आनी म्हणटोच आमकां इच्छा जाता थंयसर थान परतेन पावल मारूंक आनी फकत रावंक आमच्या ल्हान वड्यान सुरक्षीत. पूण देव तुका आयज उत्तेजन दिता. तुका भायर सरोंक, तुका धीर घेवंक जाय, पाटलाव करूंक देवाचें फुडारपण तुज्या जिवितान. तुका गरज ना पाटेक वचोंक फकत हे सगळीं वेतात म्हूण. तुका दर दिसा वचोंक नाका जाल्यार ते तूं वचोंक नाका आनी निभा दिवंक गरजूच ना. तुका चिंतूंक पासूं नाका जर लोक तुका ह्या मुखार बरें करीत वो ना वो ती तुका आमंत्रण दिना जायत तें एकूच वस्त जाची तुमकां आमच्या जिवितान दास्ती आसूंक जाय ती हांव म्हज्या जिविताक देवाचो पाटलाव
करता काय? आनी म्हाका खरेंच जाय हें तुका आयज कशें परी लागू जावंक. म्हाका दिसता चड म्हत्वाचें की आमी फकत आवाजान आनी बोबाळान आनी घोडेन सांपडोना जावंक आनी लौकीक वस्तून, पूण आमी धोर एकल्यान देवाचो पाटलाव करूंक आमच्या जिवाक. आमेन. म्हाका एका मिनिटाक परत जॉन 1:27 वचोंक जाय. काल रात्री मी थंय आसलें हांव. खबर करताली कशें परी आमकां सगल्यांक नेमल्यात नेमूंक देवाचे बिराद जावच्याक. आतां आमी गरज ना पाटल्यान वचोंक एका बॉक्साचें जे लेविटिकल याद न्ही 2 दांड्याचेर धरून व्हरोन जांतून असलें उतर देवाचें न्ही खोशी देवाचें न्ही बिराद देवाचें. आमकां गरज ना तें सोडूंकूय आसा तें कारण तें आमच्या भितर आसा. ती आसा सोबिताय नव्या कराराची. जेजू तुजे भितर अपेक्षा वाकाडूंक. तुजे भितर आसा तो महान संवसारांत आसा ताचे परस. तो आमचे भितर जियेता. ताची उर्बा आमचे भितर जियेता. आनी तूं त्या वोन लागीं पावपाक ना. कसलेंच कारण ना आमी पवित्र आत्म्याच्या मार्गान चलोना जावंक. आमची भावना आमचे राज करूंक दिना तर. 1 John 2:27 देवा कडचो तुमी आनी ते तुका 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 न्हय एक दुसऱ्यो जमा आनी आयज ते कोण तो नकलो पूण तूं. देवा कडचो तुमी पवित्र आत्मो घेतला पवित्र आपोवणें तें मोलम जें हांवें तें काल रात्री म्हटलें. म्हाका तें उतर आवडटा तें पवित्र आत्मो उंफ. म्हणजे आयज म्हाका उंफ जाला येवन हें करच्याक. आनी काल राती म्हाका दोबरात दोस उंफ पडलो. आनी म्हाका अजाप कशें दिसून येता त्यो म्हाका एका मनशाक कितें करूंक आज्ञा दिता जर ती मातशी भायर आयल्यार. आनी एक अजापाची वस्त जी तूं हांगा आसता तुका हें कळलो ना. तुका अशें दिसता संवसारांतलें व्हड पिशापण कशें तें फकत. पूण जेन्ना तूं पावल मारतोस सोत मानून देवान तुका कितें दवरलां तातूंत ताका हें उंफ तो पवित्र उंफ तें मोलम. आनी आयज म्हज्या काळजान म्हाका सगळे थंय मजबूत लागता. जो लोक हांगा आसा आनी जो लोक टीव्हीचेर पळयतात आनी आयकतात DVD CD तशेंच कितें तुका रेडिओचेर मेवता कितें तें जावं प्लीज प्लीज पावलून सोत मानतेल्यांक म्हटलेलें तशें हांव क्रिस्ताच्या नांवान उपकार मागतां. एक ल्हान ओशीर एक सुरें निराशी कांय नासलोलें जिवीत जियो नाका. जेन्ना तुका व्हड महान सोबीत जिवीत तुका रावता फकत तूं तें घेवंक तोजवीत करिना. तें घेवंक तें फकत जायत 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 घडयेक तुका दिसता तें आसा देव. आतां उगडास तर तूं घडयेक चुकशी पूण देव तुजो मोग करूंक बंद करिना. पोले सगळे मेळोन आमी समजूंक जाय की देव आमचो कालीज जाणो. आनी जर खरेंच सोतेन काळजान भितर हांव सोत मानता की हांव करता तें देव जावन तो न्हय सारको वेल जाल्यार वो हांव तें सारकें करिना जाल्यार देव म्हाका तांतल्यान कितें पूण शिकयतलो आनी कांयच वायट जायना. तूं जायना आमच्या काळजान आमकां केन्नाय दिसता थंय आमी हुशार ना सारको वेल खंयचो तो जाणो जावंक आनी म्हत्वाचें रावंक देवाच्या वेल्याक. पूण पूण चोत्राय दवरूंक जाय. जर तूं चड वेगी भायर सरल्यार तें घडयेक चलचें ना. तें तितलें आगोड न्हय. हांव टॅलिव्हिजनार वचोंक तोजवीत केली देव म्हाका टॅलिव्हिजन घालच्या आदीं. तुजा न्हय जायतो अंतर आसा आर्का भोंवतणी चलोंक आनी आर्का पाटल्यान वचोंक. आमेन. एक वेळ आसलो जेन्ना राजा डेवीड गेलो आनी आर्क पेटी घेवन आयलो. एका घरांतल्यान भायर काडून जुंय ते असले जायतींच वर्सां गेरांच्या कारणाक लागून आनी कोडोक आज्ञा दिल्ली कशी परी आर्क पेटी व्हरची ती कारण तातूंत असले देवाचें पवित्रपण देवाचें. आनी आर्क पेटी सदांच मुखार आनी लोक ताच्या पाटल्यान. पूण तांणी आर्क पेटी एका गाडयेर घातली आनी चलोवंक तोजवीत केली.
आनी कोणें ताका हात लायलो आनी मेलो आनी देवीत तें सजमोंग ना आनी ताका एक अपमान जालो. पूण देव म्हणचें उतर, हांव मुखार वेतलो आनी तुमी फाटल्यान येतल्या. वेल जालो बासाबास कोबार. म्हणटोच हांवें टॅलिव्हिजनार वचोंक तोच बीत केली. हांव तुजो न्हय सगळें सारकें चलतालें आनी आमची मिनिस्ट्री चलयताली आनी आजुनूय आमी टॅलिव्हिजन आसली, रेडिओचेर जायतीं आसली वेगवेगळ्या सुवातांचेर भोंवडी मारून. सगळीं हांव सेंट लुईस रावता थंयचोच लागीं आसलें आनी म्हाका एक मोत आयली की हांवें टीव्ही टॉक शो करूंक जाय. म्हणटोच आमी थोड्या आमच्या कामदारांक थोड्यो अस्तोऱ्यो जांची उतरां भायर बरी म्हायती आसली आनी आमी थोडी स्टुडिओची सुवात सेंट लुईसान भाड्यान घेतली. थंय कॅमेरा आनी सगळें आसलें आनी आमी सेंट लुईसान केबल स्टेशन आसा तांचो थोडो वेल विकतो घेतलो जो चड म्हारग नासलो आनी ती आसली खरेंच गोमोत कशी. आयज हांवें नियाळ्ळान कारण तोच वीत कोरी एक इंटरव्यू शो करूंक, पूण हांव तांकां एक प्रश्न विचारलो आनी उपरांत हांवूच प्रश्नाक जबाब दिताली. म्हज्यान उलोवंक बंद कोरीन जो असलें वेल दिवंक कोणाकूय त्या प्रश्नाचो उतर दिवंक. बरें आतां आयकात. 6 म्हयन्यांनी आमकां थोड्यो चिठ्ठी आयल्यो. कित्याक? तो सारको वेल नासलो. तर तूं जाणूय, तूं तर हुशार वेल लागोना जाणो जावं कितें चलता ना तें म्हणटोच जर तूं न्हय म्हणचें बरें तूं जाणूय म्हाका देव चुकलो. संवसार कोबार जावंक ना देव तुका चुकलो जाल्यार. उपरांत थोड्या वर्सां सरोन देवान खरेंच आमकां टॅलिव्हिजनार वचोंक सांगलें आनी आमी सुरवात केल्ली ती दुखीची चुकीची वाट चिंतल्यार तुमी पोटभर आसतल्यात. आमकां खबर नासली आमकां टीव्ही प्रोड्युसर जाय आसलो म्हूण आमी नकलो आसले आमी कितें करता तें. हांव केन्नाच विचारची ना पयलो शो आमी फिल्म केलो तो एक बँक्वेटाच्या रुमान केल्लो आनी छप्पर बरेंच सकल आसलें जे टीव्ही फिल्म काडूंक बरें न्हय आनी थोडे नोल छप्पर बांदले भायर पडटाले कारण आमचे लागीं बऱ्यो सुवातो भाड्यार घेवंक जायनासल्यो आनी म्हजे पाटल्यान हे सगळे सोबीत सामान आसले जे ते ट्रकान हाडटात. पूण तो आसलो एक निळ्या रंगाचो मोरयेचो पड्डो कसो आनी तो एक दांड्यार हुमकवलो जो वयर उबारून म्हजे पाटल्यान हुमकावताले आनी म्हजो पोडियम आसलो आनी आमचो एक कॅमेरा थंय भायर आसलो आनी आमी टॅलिव्हिजना एका स्टेशनाचो वेल विकतो घेतलो आनी पयल्याच दिसा म्हजो पयलो प्रोग्राम वितरायतोच आमकां 125 कॉल आयले आनी हांवें चिंतलें वय आमी मरोन स्वर्गार पावली म्हूण. कित्याक तूं पळयताय जेन्ना देवाचो हात ताचेर आसता तो सुंदर पासून नातोर, तो सापसूप नासल्यारूय तो नीट पासून नातोर पवित्र आत्मो हे सगळें कोत्ता. न्हय त्यो सगळ्यो फॅन्सी वस्तू ज्यो आयज आमी कोत्ता आनी हांव देवाक आर्गां दिता सोबीत जागो आसा म्हूण आनी म्हाका दिसता म्हत्वाचें करूंक वस्तू बरे भाशेन आनी हांव उपकारी आमच्यान तें करूं येता म्हूण. पूण हांव म्हज्या टिमीक आयऱ्या पुरान उगडास करता आमच्यान साफ सफाई आनी दिसण्याचेर चडूय लक्ष दिवंक फावना कित्याक खरीपणी देवान आमकां हाडला आनी हो ताचो आशिर्वाद जो लोक आयकता आनी म्हणटोच खरेंच सोत्तेये जर तुवें तुजे कोडे घोडटा तितलें केल्यार तूं भायर सरतोच जाल्यार देव तुका इतलोसो तोंका धरलो इलो दवरवेल्यार. कितले फावटी हांव चिंता आमी पळयता जे तरेन तें पळोवंक आमकां गरज दिता आसूंक जाय चूक नासतना आमी जर आमच्यान तें करिना जाल्यार आमी भायर पासून चोरूंक तें करची ना आनी हांव तुका सांगता म्हजी सुरवात आसली चुचुऱ्यांची पूण हांव देवा फाटल्यान आसा. बरें कोबार करुया वाचून जोवान. देवा कडचो तुमी पवित्र आपोवने तें मोलोम पवित्र आत्मो घेतला ताच्या कडचो ते तुजे कडेन आसा गरज ना ते तुवें घेवंक तोच वेत करूंक तुका तो मेवला क्रिस्ताक सोत मानता देखून तो आसा सदांच तुमचें सोवें. म्हणटूच दुसऱ्या कोणाकूच शिकोवणेचो तुमकां गरज ना, कोणाकूच तुजें जिवीत चलोवंक गरज ना तुवें भोंवन आनी हेर लोकांक सगळो वेल विचारूंक तुवें कितें करचें तें दर परिस्थितीन आनी जर ती देवा थाय तुज्या जिविताक कबलात आसात. हांव क्रांतीची खबर करिना हांव म्हणो ना एक उतर कावन्सिलीचें घेवंक सुरक्षीत ना म्हूण हांव तर भायर सरोन कितें करूंक आसली आनी 5 लोक जो हांव खरेंच रेस्पेद दिता आनी म्हणटो आमच्यान तूं जाणें म्हाका दिसता तुवें खरेंच बाबतीन आनीक मागणें करूंक जाय जाल्यार जेरूल तें आयकुपाचें कित्याक असोच मोता बुद्धिमान दुसऱ्याचें आयकतलो म्हूण. पूण हांव तुका एक सांगता हांवें ताचें सगळ्याचें आयकल्यार पासून जर म्हाका खरेंच गोठ गमत की हांव म्हजें पासत करूंक आसली हांवें भायर सरोन सोदचें पडटलें ना तर हांव म्हज्या काळजान केदींच दादोशी जावपाक ना की हांवें देवाचो पाटलाव केलो.
म्हणटोच हे सारकें टोलान अशें न्हय तूं केन्नाच लोकांचें आयकोंक सोदिना. पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता जर तूं लोकांचें चड आयकोशी दुस्मान ते उजार करतलो तुजो फुडांच चोरूंक कोणाच्या नामेन म्हणूं येता. बाबा म्हजें जॅकेट जोक जोडटा हें हांवें आतांच स्क्रीन पळयलां. हें ग्लो स्टीक कशें दिसता. म्हणटोस कितलें बरें गोमोंक तुज्यान देवाक आयकोंक जाता आनी पवित्र आत्म्याच्यान तुका मुखार व्हरो येता आनी तुका मेलो येता तें अजापाचें फुकट भरलेलें दिरिश्ट जबरदस्त जिवीत. आनी गरज ना तुवें भियोंक चूक वो कितें वायट जाल्यार ओ तुवें कितें वायट केल्यार. आतां थोडे भोव ग्रांथ फकत उत्तेजन दिवच्याक आयजाया 30:21 आमी ते स्क्रीनीर घालतले आनी वाचून दाखयतल्या थोडे फकत भोव. म्हणटूच तुका उमेद येतली. तुजे पाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट तेच वाटेन चलोन वच. तूं उजव्यान वो दाव्यान वेशी. देव आमकां भास दिता. आतां हे घे ही एक भास आमकां जोन एकलाक आमी भायर सरतोस जांतून आमी चिंता म्हूण खोशी देवाची की तो आमकां मार्गदर्शन दितलो वाटेर दवर एक पावलाक. पूण तो तुका फुडल्या 10 वर्सांचे आदीं सांगचो ना तुवें पयल्या पावल मारच्या बगर. बरें दुडू खुयतान येतले तर हे खूंय आसा. मदर थ्रीजे इंडियेक गेली म्हाका दिसता घेवन थोडेच पयशे आनी एक सोपोन देवाचें आनी जावंक पावली संवसाराची चड लौकीक जाली धर्मीक वस्तोरी ह्या संवसारांत. इसाया 45:2 हांगा आनीक एक व्हड भास. आनी हांव भावा हांव हे सगलो वेल मागणें कोत्तां. खूद हांव तुजे मुखार वेतलो उंच सकल आसात ते जागे सोबात कोत्तलो. पिटूलचे दारावन ते मोडून उडयतलो. पिटूलचे दवरवन ते हांव मोडून उडयतलो. हांव जाणो हांव येता थंयचो सदांच विरूध आसताच. सदांच एक प्लॅन दुस्माना लागीं आसतात बंद करूंक बरें जें आमी करूंक सोदता. पूण हांव फकत हो ग्रांथ मागणें कोत्ता की देव म्हज्या मुखार वेतलो आनी आपले देवदूत म्हजे मुखार धाडटलो आनी तो तयार करतलो वाट म्हजे मुखार आनी तयार करतलो काळजा लोकांची म्हजे मुखार. हांव कितली खोशी की जायती वर्सां आदीं म्हाका चिंत ना येतालें की हांवें हांगा येवन तोसबीत करूंक जाय लोकांक आवडोंक. हांव तुमकां आवडोंक हें म्हजें काम न्हय. म्हजें काम देवाचो पाटलाव करूंक. आनी ह्या पासत हांव म्हणटा थोड्यो धिरीस चडश्यो हांसपो हाडपी वस्तू ज्यो हांव म्हणटा केन्नाय कित्याक म्हजो हेतू देवाचो पाटलाव करूंक. तुका खोशी धरूंक म्हजें काम न्हय. म्हजें काम तुका सांगूंक कितें हांव चिंता देवाक जाय तुका आयकोंक. आनी हांवें तें केल्यार ह्या वेल्यार तूं खोशी पासून ना जाल्यार तूं उपरांत खोशी जातलोय कारण आमी कोणूय देवाची खोशी केल्यार खोशाल जातलीं. हांव हांगा ना एक शो करूंक. हांव हांगा ना तुजें तोंड गोड करूंक. हांव हांगा आसा देवाक म्हजें तोंड उजार करूंक दिवंक तुका सत सांगूंक म्हूण तो सत तुका मेकलें कोत्तलें. आमेन. तूं जाणूय आयज रात्री तुमचे लागीं भिरांतीकीन दिरिश्ट वयर ओदीक उलयतलीं. हालींच देव म्हाका कितें दाखयतलो आनी हांव चिंता केन्नाय आमी आजून चड उलयता लोकांक कितें करचें न्हय हाचेर आनी कितें करचें पळय ताचेर. आनी सोतें हें जर तूं करताय तुवें करूंक जाय तें जाल्यार करूंक नाका आसली ती वस्त तुज्या जिवितांत भितर सरची ना. गलेस्कारांक 5:16 पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तीपणाचेर चलात आनी पातकी सोयंबाचो खोशाल पावलोवंक तुमी पावची नात. जर तूं सारक्या चिंताचेर आसाय वायट चिंतना भितर सोरोंक जायनात आनी जर तूं तुज्या तोंड देवाक जाय तशें उजार करूंक जाल्यार वयर काडूंक बांदूंक वाकाणूंक सारकें सांगूंक बऱ्यो वस्तू उलोवंक जाल्यार सगळे पाड वस्तूंक लुगार ना भायर सरोंक. आनी म्हाका दिसता हें जाता भिरांत आनी दिरिश्टी सवानी हांव तुका फकत सांगता पांचशी पावटी दिरिश्टी जा दिरीश जा दिरीश जा भायर सर दिरीश जा. आनी तुवें अशें केल्यार तुका केन्नाच अनुभव मेळचो ना भरलें निनळ जें देवान तुका जिविताक दवरलां. तुवें भायर सरोसोर भावार्थान आनी दिरीश बोलान आनी देवाचो पाटलाव करी पासून एक पावल एके पावटी. हांव जाणो केन्नाय तें करूंक कठीण जाता पूण तुका चिंतूंक रावलोलो तूं आसाय तसो आनी उरलेलें जिवी दुखीन आनी त्रासान सारलेलें. आयज आमी तुका थोडे अजापाचे उपाय दिता. चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हूण सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगोडटा.
उपकार कर आनी मेव चॉयस मायर.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी आमी संवसाराचे सरभोंवडी क्रिस्ताचो मोग परगुदी.